Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तांचे म्हणणें आसा की आमी जी रेस्ट्रिकेशन काडला जे कोण इनवॉल्ड इंटर्न्स आसले तेंची रेस्ट्रिकेशन हांवें फाटीं घेवची अशें तांकां दिसता. पण हे जी गोश्ट आसा ही एक सिरियस नेचराची आसल्या कारणान आमी ही डिसिजन घेतिल्ले विथ एकाडेमीक कावन्सील. कित्याक जाणा तूं, गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्टेलान केन्नाच अशें घडूं नाशिल्लें. हे फर्स्ट टायम घडला आनी ते फुडें घडूं नजो ही म्हजी जबाबदारी आसा एज अ डीन आनी म्हाज्या वॉर्डनाची जबाबदारी आसा. म्हणून आमी हें डिस्कशन करून आमी हाजेर डिसिजन घेतलें. आतां हे रेस्ट्रिकेशन आसा पळय ते इन्क्वायरी चालू आसा आनी हे भुरग्यांच्या हातान ही वस्तू मेळ्ळी. इवन दो आतां पुलीस कितें म्हणटा हांव नकळो, पण हे सिरियस इश्यू आसल्या कारणान आमकां हे डिसिजन घेवचें पडलें. मेडिकल एग्जामिनेशन केल्लें तेन्ना तेंच्या हातूंत सेवन मेळ्ळा तांकां टेस्ट. आमी सगळे टेस्ट केल्ले आहा तांचे आनी ते रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेन्शियल. सो ते रिपोर्ट्स आमी सद्या तरी शेअर करू ते कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स. सो वील शेअर इट लेटर वॅन वी हॅव टू शेअर इट बिकॉज ती इन्क्वायरी जावंक ना अजून न्ही. पूण रेस्ट्रिक्शन सर रिवोक करूं शकता तेंच्या करियरा खातीर. रेस्ट्रिकेशन आतां तेंच्या काँग्रेसान डिमांड केलें की रेस्ट्रिकेशन रिवोक करा म्हणून. आमी हे मॅटर परत गव्हर्मेंटाक रिफर करतले आनी गव्हर्मेंटाचे कितें ओपिनियन आसा ते. कित्याक आज आमी कितले फावटी पळयता ट्युरिस्ट येता ब्रॉड डेड कितें जाला ओवरडोज ऑफ ड्रग्स. खंयच्या कॉलेजींतल्यान आमी आयकता की ड्रग्स आसा आनी हो म्हाका एक व्हेरी ड्रेडफूल ड्रीम कसो की आमच्या हॉस्टेलान पावले म्हणून आमी मातशे चड ओवर कॉशियस जाले आनी डिसिजन घेतले. This decision, I think nobody should object, basically because it is in larger interest of medical community. आता प्रत्येकाचे इंटरप्रिटेशन वेगळे असता, पण ॲज अ डीन आय एम व्हेरी न्यूट्रल. आय एम इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ माय स्टुडंट्स अँड आय हॅव बीन सर्विंग दिस इन्स्टिट्यूट फॉर लास्ट सो मेनी डिकेड्स. सो आय वूड नॉट टेक युनिलॅटरल डिस्कशन or a decision. But since they have come now, Youth Congress, we will refer this matter to the government. पण युथ काँग्रेस ब्लेम करता की तुम्ही हेल्थ मिनिस्टरच्या प्रेशरान. डेमोक्रेसीन ब्लेम करप इज दी मेन थिंग. डेमोक्रेसीन कशें आसता, ईच वन कॅन डिफर इन दॅर ओपिनियन पण देर शूड बी नो एनिमिटी. हेच हांव युथ काँग्रेसवाल्याकूय सांगूंक सोदता, तुमी एनिमिटी घेवन बसनाका. यू हॅव रायट टू डिफर अँड डेमोक्रेसी मीन्स इट इज people's government and they have come on a right pathway that they are saying that in a democracy they want to express their opinion and I have no issues on that. So I totally agree what they say and we will investigate. We'll refer the matter to government. डॉक्टर तुम्ही म्हणले आता त्यांचे पेरेंट्सांक सुद्दां आपूण हाडले, इतले सिरियस तेंचे पेरेंट्स सुद्दां हें जाले म्हणले, सरप्रायज जाले म्हणून. हांवें हें डिसिजन घेवचे पयलीं तेंच्या पेरंट्सांकूय आपयल्लें. पेरंट्सांनी सांगलें की भुरग्यांक रीती आसूंकूच जाय, डिसिप्लिनी आसूंकूच जाय. आमचे डिसिजन आमचे ओन न्ही. पेरंट्स मिटींग घेतिल्ली आमी वीथ एकाडेमीक कावन्सील. खुबश्यो गोश्टी आमी ट्राय केले पयलीं की अशें करून, पण ही गोश्ट परत रिपीट जावंक नाका आशिल्ली आनी ती जर त्या नेक्स्ट डे परत रिपीट जाली जाल्यार परत आय एम आन्सरेबल टू ऑल दीस. So the decision was in the right direction. Yes. So if it is true, it won't be the bad example for all over Goa college, Goa's college and all. आता ही ॲक्शन घेतकूच सगळे कॉलेजीस वील कम इन डिसिप्लिन न्ही. This decision will go in favor of all hostels of the Goa colleges न्ही, की बाबा अशें घडल्यार अशें घडटा म्हणून आमी म्हणटा. आमकां कांय ना, आमचें पर्सनल कांय ना. इंटेन आसा पळय डॉक्टर, आतां थोडे तेंपान डॉक्टर जावपाचे आशिल्ले, तेच तर अशें एग्जाम्पल दिता लोकांक, त्या खातीर तुमी हें डिसिजन घेतलें. आमचे दोतोर खूब बरे गांवांत फामाद आसात, अब्रॉड सुद्दां. तुमकां खंयच्या एका आंब्याच्या फाटल्यान एक आंबो कुसको मेळटलोच. दॅट वे वी कॅनॉट ब्लेम दी होल फ्रेटर्निटी. म्हजें मत अशें की हे 2-3 जे कोण ऑफ ट्रॅक गेले आनी तांच्यांनी इनवॉल्वमेंट केलं, दॅट डजंट गीव लेबल टू ऑल दी इंटर्न्स. वी हॅव वंडरफूल इंटर्न्स, वी हॅव हार्ड वर्किंग इंटर्न्स, वी हॅव व्हेरी नायस ब्रिलियंट मेडिकल स्टुडंट्स. कित्याक मेडिकलान येवपी सगळे हुशार भुरगे येतात, कोणूय येना. सो हे ऑफ ट्रॅक गेले, हांकां कावन्सिलींग करून परत हाडपाची बी आमची जबाबदारी हांव ना म्हणिना आनी आमी हाडटले बी तांकां. पण हे इन्सिडंट्स जर जायत रावले परत जाल्यार इट वील गो. सपोज आमी एक्शन घेवनाशिल्ली जाल्यार इट वूड हॅव सेंट अ रॉंग मॅसेज की
आमी इतले केले, ड्रग्स सुद्दां घेतला, कोण काय म्हणिना, अशें जावंक शकता न्ही. आनी एज अ प्रेस, एज अ मिडिया आमी ही मॅसेज दिवंक शकना भायर, चुकीची मॅसेज. डॉक्टर 5 जाणां मदीं लेडीज बीन कोण आशिल्ले? हांव तांची नांवां घेवंक सोदिना, कित्याक टू प्रिजर्व दी कॉन्फिडेन्शियलिटी. जेन्ना 26 तारखेक हो इन्सिडंट घडलो, 26 तारखेक इन्सिडंट घडलो, 5 इंटर्न्स तेंचेर 28 तारखेक FIR जाली. आनी FIR जावन आमकां आतां जे म्हायती मेळ्ळ्या आनी जे आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स हातान आयल्या तेजे प्रमाणे 26 तारखेक हो इन्सिडंट घडला आनी 25 तारखेक डिनाच्या ऑफिसांतल्यान त्या भुरग्यांची इंटर्न्सांची इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आयिल्ली आसा. सो आमी डिनाक तोच प्रश्न केलो, 26 तारखेक जर तुमी हो इन्सिडंट घडला आनी 25 तारखेक तुमी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर काडटा, तो म्हणपाक ती मिस्टेक जाली. सो येदी व्हडली सिरियस मिस्टेक कशी जाता म्हाका कांय खबर ना. दुसरी गजाल, जेन्ना चीफ वॉर्डनान जेन्ना पुलिसांक कंप्लेंट फायल केली, ह्या कंप्लेनीन खंयच त्या 5 इंटर्न्सांचें नांव मेन्शन केल्लें ना की हे 5 इंटर्न्स जे इन्वेस्टिगेट केल्या ते भितर हेतून इनवॉल्ड आशिल्ले. दुसरी गजाल, जेन्ना कंप्लेनीन हेंय म्हणलां की हे जे गांजा जो सापडला वो खंय तरी कॉमन टॉयलेटीन सापडला. हे चीफ वॉर्डनाच्या कंप्लेनीन हे मेन्शन केल्लें आसा आनी त्या नुसार जी पुलिसांनी FIR केली, 26 तारखेक कंप्लेंट दिवन पुलिसांक 48 तास लागले FIR करपाक. 28 तारखेक FIR जाली. FIR पुलिसांनी अननोन पर्सन्स अगेन्स्ट केल्ली आसा आनी पुलिसांनी खंयच मेन्शन केल्लें ना की ड्रग्स तेंचेर मेळ्ळे. 7 ग्रॅम ड्रग्स जे मेळ्ळे हे टॉयलेटीन मेळ्ळे, हे पुलिसांनी FIR भितर घातलेलें आसा. सो आज आमी प्रश्न करपा आयिल्ले की हे सगळें जेन्ना घडलां की एक तर तुमी नांव भितर कंप्लेनीन घालूं ना कोण भुरगे इनवॉल्ड आशिल्ले, पुलिसांनी अननोन पर्सन्सा अगेन्स्ट FIR केल्ली आसा आनी तुमी त्या भुरग्यांक रेस्ट्रिकेट करून तांचो करियर कित्याक काबार करपाक वतले. सो तो आमी मेमोरंडम आसा तेका दिवन ती मागणी केल्या की हे रेस्ट्रिकेशन ऑर्डर्स इमिजिएटली रिवोक करचे, कित्याक ही आजून पर्यंत ही इन्क्वायरी जी आसा, इन्वेस्टिगेशन पेंडींग आसा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्लें ना. आज ड्रग्सांचो वेव्हार इतको आज गोंयभर ड्रग्साचो आज प्रसार जाल्लो आसा. आज ड्रग्स गांवांनी पावल्ले आसा. आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांनी आज ड्रग्स आज पावल्ले आसा, जे आज तरणाटे आमी पळयता ह्या ड्रग्सांच्या मार्गार लागल्या. आनी हेका खंय तरी गोवा मेडिकल कॉलेज डीन आनी ज्यो ऑथॉरिटी आसा तेय जबाबदार आसा, कित्याक जेन्ना ड्रग्स हॉस्टेलान पावता खंय तरी हेंची जबाबदारी आशिल्ली की आनी हेय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा. ड्रग्स जेन्ना हॉस्टेलान पावता हे कितें करताले? आज गोंयभर आज ड्रग्स पावल्या. होम मिनिस्ट्री आज ड्रग्साची आज ट्रेड मोडून काडपाक होम मिनिस्टर फेल केल्लो आसा, जो आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसा. आनी हे सगळे हेंच्या आशिर्वादान आज पुलीस आनी पॉलिटिशियन जे नॅक्सस आसा हेंच्या आशिर्वादान आज ही गोंयान ड्रग्स ट्रेड चलता. आनी खंय तरी मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री हेंची खंय तरी झगडी. आज मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री प्रूव करपाक सोदता की गोवा मेडिकल कॉलेजीन ड्रग्स मेळ्ळे म्हणून की आज गोंयभर आज ड्रग्साचो प्रसार चल्ला आनी खंय तरी तो मुख्यमंत्र्याक वोट दाखोवपाक सोदता. पूण तो आपले बाबा हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीची येदी व्हडली घाण जावन पडल्या ती ताका तें पडलेलें ना. सो हो जो सगळो प्रकार आसा खंय तरी म्हाका दिसता की अशे कितकेशे अनेक तरणाटे आज ह्या ड्रग्साच्या मार्गाक लागल्या. खंय तरी तांकां आज कावन्सिलिंगाची गरज आसा. हे पसून आज 5 जे इंटर्न्स आसा आज ते फुडें दोतोर जावपाचे. इतके वर्सां मेहनत करून, इतकी वर्सां परिश्रम करून ते कोविडान लोकां खातीर सेवा दिली, इतकें शिक्षण घेतलें आनी खंय तरी एक तेंचे कडेन मिस्टेक जाले आसत. पूण ह्या मिस्टेकीक रस्टिकेट करप हें सोल्युशन न्ही. आमी ड्रग्सांच्या विरोधान आसा, पूण खंय तरी तांकां एक विक्टीम म्हणून ट्रीट करून, ते कोण क्रिमिनल न्ही, तांकां विक्टीम म्हणून ट्रीट करून खंय तरी तांकां एक पनिशमेंट करा आशिल्लें तुमी, खंय कावन्सिलींग करा आशिल्लें. अनेक मार्ग आशिल्ले ताका. पूण अशें कितें तरी हेल्थ मिनिस्टर एक ट्वीट करता की आपणें डिना इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तांकां रस्टिकेट करपाक आनी तो रस्टिकेशन ऑर्डर्स काडटा. सो हें आमी मागणी करपाक आयिल्ले की ही जी तुमी गडबड केल्या, हें पुलीस इन्वेस्टिगेशन अजून चालू आसा. पुलिसांनी खंयच आपले FIRान तेंचें नांव मेन्शन केल्लें ना, इन्वेस्टिगेशन अजून कंप्लीट जाल्लें ना. ही घाई गडबड न करता इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जातकीरच तुमकां जे कितें तेंचेर एक्शन घेवपा जाय तुमी घेयात. तो पर्यंत ह्यो ज्यो रस्टिकेशन ऑर्डर्स आसा त्यो रिवोक करा अशी आमी आज मागणी केल्ली आसा. बरं, तुमी ड्रग्स मेळ्ळे म्हणटा पळय, ते ड्रग्साक सपोर्ट करता तुमी? आमी ड्रग्साच्या कंप्लिटली विरोधान आसा. आमी आज पसून सांगता की ड्रग्साच्या अगेन्स्ट यूथ काँग्रेसीन कितकेशेच कॅम्पेन लॉन्च केल्ले आसा.
आमी ड्रग्सां सपोर्ट करना, पूण हे ड्रग्स जेन्ना आज कॉलेजींनी पावल्या हेका सरकार जबाबदार आसा. सरकार ड्रग ट्रेड गोंयांत मोडून काडपाक अपयशी ठरले. पुलिसांच्या आशिर्वादान कांयच जावपाक शकना. सो जेन्ना ड्रग्स जेन्ना सगळे कडेन पावल्या हेतून तेंचो पुलिसूय इनवॉल्ड आसा. सो तेंचेर कोण एक्शन घेतलो? ड्रग्स हॉस्टेलान पावपाक जो सोर्स आसा तो कोण फायंड आवट करतलो, कशें पावले हेजें कोण इन्व्हेस्टिगेशन करतलो. सो तांकां मोकाट सोडल्या. येदी व्हडली ड्रग ट्रेड जी गोंयांत चालू आसा तेजेर तुमचें लक्ष ना, आनी जे बाबा कोण घेतले ड्रग्स तांकां तुमी धरता आनी तांकां रस्टिकेट करून तांचो करियर काबार करता. पनीश करा तांकां, पूण हें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावं न्ही, कित्याक खंयच तेंचें नांव मेन्शन ना, खंयच तेंचे एफआयआरान तेंचें नांव ना, आनी तुमी डायरेक्ट तांकां रस्टिकेट करता. हें रॉंग, हेजे विरोधान आसा आमी. एक टायमार अशें आसता एफआयआरांत नांव आसना, मागीर इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर तेंचें नांव समोर येता, तेंचे कंप्लेन तेन्ना तुमी पनीश करा. एक मिनट, एक जालें. तुका डिनान फूल एक्सप्लेनेशन दिलें. ते 5 भुरगे अशें उबे रावपाची सुद्दां परिस्थिती नाशिल्ले, तांकां ते खातीर पडत उबे रावपाक सुद्दां ते पडले. मेडिकल करून मागीर तेंचेर कारवाय केल्या म्हणल्यार तेजेर तुजें कितें म्हणणें? पळय, हांव परत सांगता, हे जर तें घडलां आसत तेजेर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन पयलीं करपाक जाय आशिल्लें. इन्व्हेस्टिगेशन करून तुमी पयलीं रिपोर्ट करपाक जाय आशिल्लें. तुमी ड्रग्साचो आधार घेता आनी तांकां रस्टिकेट करता. ड्रग्साचो आधार घेवन ड्रग्साचो जेन्ना आधार घेता तुमी सांगता तेंच्या पॉझेशनान ड्रग्स ना, रुमान मेळ्ळ्या, एफआयआरान तेंच्या नांवाचो मेन्शन ना, आनी जेन्ना तुमी ड्रग्साचो आधार घेवन सगळे येदे व्हडले करता, तुमी खंयच्या आदाराचेर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन तरी कंप्लीट जावं न्ही. कित्याक ते भुरगे आमचे कोण न्ही, पूण ते भुरग्यांचे खंय तरी करियर तुमी अशें खंय तरी हो कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक, हो इश्यू पॉलिटिसायज जाल्लो आसा, कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक तांकां 5 जाणां बळी दिवप हें चुकीचें आनी हेजे विरोधान आसा. तुमी वळखता ते 5 ड्रग्साच्या अगेन्स्ट आसा न्ही, जाल्यार तुमी डिनाक अशें कित्याक रिक्वेस्ट करूं ना की पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी रस्टिकेशन ऑर्डर आहा ती मागीर रिवोक आमी मेमोरेंडमान पसून आमी तेंच घातलां. ना, म्हाजें म्हणणं सारकें आहे. पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करचें फूल केसीचें आनी रस्टिकेशन ऑर्डर आसा पळय ती मागीर रिवोक करची. आतां ऑलरेडी रस्टिकेटेड आसा पळय, तेंची पयलीं रस्टिकेशन ऑर्डर रिवोक करपाक जायना, पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करचें मागीर रिवोक करचें. कितें आसा आतां पळय, आतां ऑलरेडी त्या भुरग्यांचो अर्दो हेंच्यांनी करियर काबार केल्लो आसा. पेपरार पसून त्या भुरग्यांची नांवां छापून आयलीं. आज अख्खें गोंयभर ते खंय तरी समाजान तांकां एक नांव आशिल्लें, बाबा दोतोर जावपाचें शिकताले. आज हे पेपराचेर बी छापून हाडून अर्दो तेंचो करियर हेंच्यांनी काबार केल्लो आसा. इन्व्हेस्टिगेशनाक कितको तेंप लागतलो हें हांव तूं सांगपाक शकना. आज पुलीस इन्व्हेस्टिगेट हरशीं अश्यो केसी आसा जी वर्सांची वर्सां इन्व्हेस्टिगेशनूच जायना, तो पर्यंत रस्टिकेट करून अरे तेंचे इंटर्नशीप काबार जावपाक थोडे दीस उरले. ह्या 2 दिसांक लागून तुमी ताका रस्टिकेट करता आनी तेंचो करियर काबार करता. एटलिस्ट तुमी पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करा आशिल्लें आनी रस्टिकेशन ऑर्डर मागीर काडा आशिल्लो. म्हणून आमी डिमांड केला पयलीं रस्टिकेशन तेंचें रिवोक करा. इन्व्हेस्टिगेशन आसूं काबार जावं न्ही काबार, मागीर तुमी कितें एक्शन घेया म्हणून. सर, इन्व्हेस्टिगेशनाक ते दोशी मेळ्ळ्या तांकां रस्टिकेशन करपाक तुमी. हांव परत सांगता, रस्टिकेट करप हो तुमी करियर काबार करता. ना, तशें खंय तरी तुमी तांकां पनिशमेंट दिया, तुमी तांकां पनीश करा, तुमी तांकां सुधारपाचो प्रयत्न करा, तुमी कितें तरी तांचें कावन्सिलींग करा, तांकां विक्टीम कशें ट्रीट करा. तांकां कोण ते क्रिमिनल न्ही, क्रिमिनल कशें तांकां ट्रीट करूं नाका, ही आमची मागणी आसा. डिनान म्हणल्यार असो इन्सिडंट परत घडचो ना ह्या खातीर हे स्टेप घेतले. परत घडचो न्ही जाल्यार तुमी पयलीं ड्रग ट्रेड पयलीं मोडून काडा. तुमी तुमची सेक्युरिटी पयलीं सेक्युरिटी पयलीं तुमी सारकें हें करा. अशें हें करून तुमी फुडलें कोण घेवपी आसा तो घेवपाना हें तुमी आज कांय प्रूव करपाक शकना. इन्स्टिट्यूशनाक जाला न्ही भितर हांगा कोणें घेतलेलो मेळा ती आतां डीन सांगता ते प्रमाणे कोणें रिपोर्ट It is one sided story, no? What about other side प्रूव जावना. डेट मॅट्रीज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन अजून खंयच प्रूव जावना. म्हणजे डेट मॅट्रीज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन प्रूव जावना आनी तेंचे कडेन ड्रग्स मेळ्ळा म्हणूनूय खंय मेन्शन केल्लो ना. ते कॉमन रुमान आनी कोणें हाडून ते प्लांट केल्लो आसपाक शकता. सो भुरग्यांचो करियर काबार करूं नाका न्ही. Dean is saying something else. However, all the data which is there with us says something else only. So there is a mismatch, no? चीफ So mismatch असताना तुम्ही काय ऍक्शन घेऊ शकता? This is what we are वॉर्डनाक saying. शोकोज वता 28 तारखेक आनी अजून पर्यंत चीफ वॉर्डन सांगता आपल्याक शोकोज नोटीस मेळूच ना. 26 तारखेक इन्सिडंट घडटा, 25 तारखेक रस्टिकेशन ऑर्डर्स येता. कितें व्यापार म्हाका कांय खबर ना. परत थँक्यू.